शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा. श्रुती स्मृती पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया. दीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. जय जय रघुवीर समर्थ जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाते वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते. कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदास. जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी, आम्ही काली महत्वाचे दशक 5 सूर केला. आज पहिले दोन्ही डूज अँड डोंट्स सांगतले मनाचे श्लोक. हे आमकां पथ्य जाल्ली ती कायम आमी लक्षांत दवरता. त्यांनी त्या दोन्ही वाच्य आणि समजून घेवचे अगदी अगत्याचे. पहिलं आज 71 श्लोक असं. त्यांनी पहिले छान सांगितले सदा राम नामे वदा पूर्ण कामे कदा बाधिजे ना पदा नित्य नेमे मदालस्य हा सर्व सोडो निद्यावा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. राम नामान कल जाता आम्ही पूर्ण काम जातात. आम्हाला सगळे इच्छा पूर्ण जातात. आणि कदा बाधिजे ना आपदा नित्य नेमे. नित्य जर आम्ही राम नाम घेतल्यार आपद येता ती जाल्यार आमकां त्या बांधना ती आम्ही तांतां सुख स्वरूप भायर पडटा ती. त्यांनी ती मद आणि आलस्य हे सोड नम्रपण घेऊन आम्ही सतत सकाळ दोन सांज ठाई रामागल अनुसंधान दवर. आता मुखारी नामान कल जाता ते सांगतात. जयाचे निनामे महादोष जाती जयाचे निनामे गती पाविजेती जयाचे निनामे घडे पुण्य ठेवा
प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. अथांतू नाम घेतल्यावर कल जाता दिलेलं असतं. जाल्यार कोणेय आत कलियुगात सगळ्यां नाम भारी कल म्हूण करता. नुसतें राम 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 म्हळ्यार नोकरी मेळटले. राम राम म्हणट बसलेली जाल्यार राम राम म्हणट बसलेली नोकरी मेळोवनच्या कल कळटा हें कळटा. आणि ताज्यान मुख्य म्हळ्यार आमगेल प्रारब्धाचे कले महादोष असत न्ही ते निवारण जायत वता नामाने. कल्ल्या वेल्याने आतां काळ बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर म्हणटात तसले दिवस तावळी कल्ल्या वेल्याने हो एक यंगस्टर सांगलेले एक प्रश्न असता खंयच्या अर्थान आमी कल नाम घेनात आमकां कल हे मेळ्ळ्या म्हणले आमी नाम घेता ती. जाल्यार तुमी नाम घेता ती जाल्यार ते कशी तांचो भाव कितलो असता कितलो आसता कितलो आसले प्रेम आसले त्या नामान तूं नामाने महादोष वतात. म्हळ्यार आमी आतां कोणाकय कले दुःख येना ती कले करना आमी सतत पुण्य कर्मच करतच तरीही आमगेल जिवनात तितले कश्ट कल्याक त्यावेळी संत सांगता की मागच्या जन्माचे जे प्रारब्ध कळत नकळत तुमगेले जे दोष जाल्लेले असत महादोष केले ते निवारण जावंक खातीर कर्ज घेतील असं कर्ज फिटका नव्हे म्हळ खातीर ही दुःख जर आमी आनंदान भोगली तर तितले कर्ज निवारण जाता. कर्ज घेतना भोव बरें दिसता. कोणाकय लुबाडून पयस घेतना करतना बरें दिसता. जाल्यार ते ह्या जन्माक फेडले जाल्यार मुखाल जन्म घेवंक लागता ते फेडच्याक. आणि ते कोण दिल्ले की तो येवन आमच्याकडून वसूल करता. चेड जावन वसूल करता ती नात्र जावन वसूल करता ती तसं ते दिवकाची लागता. तर ते घेतना बरें दिसलें जाल्यार दितना यो कसले हे म्हूण दिसता. जाल्यार राम नामान कल जाता हें सगळें थोडें कळच्या लागता. आणि आमगे जे महादोष असत न्ही ते सहन करची शक्ती येता. मात्र न्ही आता तुमकां सांगता ताज्यान गती सुद्दां म्हळ्यार आमगेल मुखार गती कली म्हूण दिसता तशें नामाने साधक मुखार 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 वता. कितली की अडथळ येता ती हें येता ती त्या दीस न्हंये उदाहरण सांगलें. न्हंय जेन्ना आमी आतां आनंद यात्रा म्हूण सुरू केली ती एक न्हंयशी आसत तांतो आमी रामनामाच्या तारूंत बसल्यान ती आणि वलयत असत वल्ली मारत असत राम नाम घेतची. हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन अशी म्हणतची. आत्ता हात धरून आमी मुखार वत असत तसली वेळार ताका गती येवंका म्हळ्यार नाम ते माझी म्हणटात. माझी म्हळ्यार खेवट म्हणटात न्ही दोणी चालयतलो तरी ती ते केन्नाय हडडान पद म्हणटा वतात कल्ल्याक पद म्हणटा वतात. तांगेल आंगान ती उत्साह येता की वल्ली मारच्याक आमी वल्ली मारका ती. तशी आळस कोण जायना मद कोण जायना. मद म्हळ्यार दंभ. दंभ म्हळ्यार हांव कल्ले ना ते लोकांक दाखोवचे वचचे. अरे लोकांक कल्ले दाखय तूं जाल्यार तूं स्वता कश्ट पसयतलो पसूनच्या जायना. आमगे गती कल्ली जातली पायी म्हणून आमकां काळजी जाय न्हय. लोकांक दाखोवचे खातीर नाही पण आमकां स्वता कशी शेवटी आमी वतना एकल्यानी वचचीच. आतां गेल्या जन्माचे पाप घडून महादोष जाल्ले म्हणून संकट येता असती आणि मुखार कशें जावचे नाम घेना जाल्यार तर घे म्हण की घेवचें जास्ती विचार करचे ना. नाल तरी आमी कोणाचेर विश्वास दवरतात ना खरेंची तशी पळयात तुमी. सोनाराले वता ती तो सोनार बायले भांगार सुद्दां चोरता म्हण हांव आयकता. सगळी चोरतात की ना म्हण गोत ना कोणाकय दोष दिना बरें सुद्दां आसतले जाल्यार ही एक बिझनेसांतली वृत्ती असता. वृत्ती असता. एक गुजरात्याने चल्ल्याक पयलो धड बिझनेसांतलो कल दिल गो तो म्हणालो बाबा म्हाका बिझनेसांतले हें शिकय. ओके आयज तुगेलें पयलें लेसन ताजे पयलें एक तूं एक्सरसायज करका. तर वयर माळ्यार चोवन बसो ताका एक शिडी दिली माळ्यार चोवन बसलो सांग चलपाक 10-12 वर्साचो वयर वचून बसलो. हा आतां उडकी मारी म्हणालो. अयो मला हात पाय मोडतले
हांव कशी उडकी मारू, म्हाका दुखतलें. अरे बाबा, हांव राबला न्ही हांगा, हांव तुका धरता, तूं कसल्या काळजी करता. ताका मस्त आग्रह केलो, उडकी मार रे हांवें केलें. आनी ताणें उडकी मारली. उडकी मारल्यार हांवें धर न्हीची. तो ढाम करून तो गुपळलो, सगळीकडे लागलो ताका, रडचो लागलो आनी म्हणालो, कल पप्पा, तूं म्हाका धरता म्हणलें, धर न्ही. ही तुगेले बिझनेसांतली पयली शिकवण, की बिझनेसान तूं बापसूचेर सुद्दां विश्वास दवरचो ना. तशी आमी लौकीक हातूंत कोणाचेरय विश्वास दवरता, वय की न्ही. आनी ती आमकां एक अभ्यास लागून गेला, की सगळ्यांक तूं शंक काडचो. नाम घेतल्या कल जाता, अरे घेवन पळयात न्ही. नामान प्रेम येना न्हू. नामान प्रेम येना तें घेतल्यार येता, घेतल्यार मात येता. सहवासान प्रेम येता न्हय. लग्न करता ते अरेंज मॅरेज, बायल बामणाल पयलीं खंय प्रेम आसता, जाल्यार कड्डे एकमेका सोड राबनात. तशी ते नाम आनी भगवंत आमकां इतलें खिचून राबतात कडेरी, आमी तांकां सोडना ती आमकां सोडना, अशें जाता. तर ताज्यान कल जाता, आमच्या जिवनाक एक गत येता. आतां तुमी अनेक विचारता, आमी एक प्रारब्धाचे गेल्या जन्मात म्हणून भक्त आसत, पाप कितले बरे लोक सगळ्यांक बरेपण करतात. संत महात्मे रामकृष्ण परमहंसांक गळ्याच कॅन्सर जालेलो, गाडगे महाराजांक आनी करती जालेले. तशी ते हांगेल बायल आनी गेली, कोणी गोंदवलेकर महाराजांक गेली, कुरडी बायल मेळ्ळी. कडे हांकां आमगेले बाबा बेलसरे, तांणी कितले पाप, शेवटी अगदी हाल काडले. गुडघ्यांत उद्दां भरताले तांगेले, भयंकर दुखी जाताले. हांव पळयलें स्वता, आमी वताले तांगेले घारा, तरी कितले हसत नको. तर तांणी तांकां कले प्रारब्ध, तांणी गेल्या जन्मान बरें हें केलें म्हूण त्यात संत पदां पावल्यात न्हय. तावळ तांकां कल्याक दुख्ख, तांकां कल खातीर दुख्ख. तावळ संत सांगता ती, की सांगता समर्थ सांगता ती, तांगेल दुख्ख ती तांगेल प्रारब्ध आमी तियेनी जाल्यार. आतां गाडगे महाराज हे केन्ना म्हणटा ती, मी जातीचा धोबी देवा, धुईन कपडा मललेला, गोपाला 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 गोपाला. सांभाळी ही तुझी लेकरे, पुण्य म्हणत ती पापाला, गोपाला 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 गोपाला. अशी गाडगे महाराज त्या जातीन धोबी अशी कपडे धुवचे काम तांगेले. तावळी कायम ते पाप स्वच्छतेची मागशी लागली. आज स्वच्छत करतना आंगा मल लागील करतवे, तशी नाना नमुन्या लोक येवन तांकां मेळटाले. तांणी केन्नाय कोणालो अवहेर करना, आनी तांणी कितले लोकांक पाप आपणाक माथ्यार घेतले, प्रारब्ध. अयो, त्या नवीन नवीन साधन करच्या लागल्या ती. तसल्यांक जर आतां तांगेल प्रारब्धाने पयली दुख्ख आयली, तर ते परत त्या बऱ्या कामात हांग डेविएट जातली. कडे तांकां कली गती म्हळ खातीर, देवा मगल लेकरांक छळ नाक तूं, तांगेल सगळे दुख्ख हांव सहन करता, म्हाका दी म्हूण ती ताण घेताली. तशी संत महात्मे रामकृष्ण परमहंस कितले लोक तांकां सांगताले, तुम्ही कल्ल्या किती त्रास घेता ते रात्री राऊंड मारताले, कोण कल करता. एक पिवडो मनुष्य रस्त्या आड पडलेल खंय पिवन धुत जावन, ताका कल्ले कळनाशिल्ले. हांनी कल करू का, भयंकर थंडी पडलेली, आपणागल शाल काडली आनी तो पडलेल न्ही, बेशुद्ध आशिल्लो तो, तागेल आंगार घाली. पण हांकां गत आशिल्लो दुसरे दिवस समज जातालो. दुसरे दिवस उठायलो, आंगार पळयल्यार ही महाराजांगल शाल. ताका इतले मर्याद दिसली आनी तो धांवन आयलो, महाराज म्हाका सांबाळा, ती मग चूक जाली, म्हाका हांतान भायर काडात. तावळ तांणी चेडा दुसरें कसलें करका म्हणना, तूं खरें हांतान भायर येवंका म्हूण दिसतवे, तरी देवाक नाम घे आनी कल्ले करका म्हणना. कल्या म्हळ्यार ही नामान तुझ भगवंत आस, नाम आनी नामी तो एकच आस. फक्त आत्ता तूं मला कितले प्रेमान म्हाका सांगलें पळय, म्हाका सोडया ती. तशी नाम घेतना त्या देवाचेर इतली प्रीती करी आनी ताका सांग, देवा म्हाका हांतू ह्या चिखलांत रावचे इच्छा ना, म्हाका हांतान सोडय, ह्या प्रारब्धांतल्यान म्हाका मुक्त करी. त्यामुळे असते लोकांगेले प्रारब्ध भरलेलं असता, मस्त भरलेलं असता.
ते संत म्हणतात की आज दोन तुगल हांता मुक्तच झाली त्या प्रारब्धांता, आणि ते स्वतः घेतात प्रारब्ध भोगून चुकोवंक स्वतः घेतात ती. आमगे स्वामीजी प्रारब्ध चुकोवंका म्हणून तांकां हिव ताप लागिलो. अशी जी कोणकोणागल पाप पात्यार घेतली असतील पाप तावळी अनुष्ठाना बसतना शींग खाऊन कुडकुड येता, अनुष्ठानात बाग येता म्हणून त्या कल करताले एक तांगेले वामनाश्रम स्वामी दिसतात. ते दंड अशी हांग दवरताले. वामनाश्रम स्वामीने आमगे शंकराश्रम स्वामी द्वितीय ते एक कोपऱ्यान दंड दवरताले आणि तांचेर आपणागले शेल्ल पांगरताले. तो दंड थंय कुडकुडतो राखतालो, वायब्रेट जातालो, कलमे ताका शींक येताली आणि हे निवांत अनुष्ठान करताले ग मनाने. आपणा खातीर करताले, आपणागले शिष्य वर्गा खातीर करताले. कोण प्रारब्ध भोगतो असती तांकां नाम घेवच्या जायना आपणे दिल्ल्या तांचे खातीर अनुष्ठान करताले. आणि सगळं जावन इतली बर नातील तर कितली सगळं करताले आणि कोण जायना पडे तो दंड परत घेताले आणि ती शाल ताजेल दंडावेल काणा पण पांगरोंग घेतल्यान परत शिकता, परत पाप भरता. त्यावेळी एक शिष्याने हगूर चुकून ताका लक्षात आयले की अशें जाता म्हणून. जाल्यार बागलाक एक खोट भरलेली तांकां दिसले. तांणी म्हळें आमी अशी पळोवन आशिल्ले जाल्यार नकळत दिसले म्हणून हांव स्वामीजी हांव अगदी लहान तोंडी मोठा घास जाल्यार म्हाका विचारचें की तुमकां जर ही ते कशी तो दंड थरथरतालो आणि तुमकां इतलो त्रास जाता जाल्यार अनुष्ठान करतना तुमकां कसलोय त्रास जायना तें कशी? तांणी सांगलें चेडा प्रारब्ध भोगून चुकोवंक लागता, नाजाल्यार ताजे खातीर ते वरलेले प्रारब्ध आम खंयचोय प्रश्न खंयचेय प्रारब्ध येद्द कुडको सुद्दां भोग नासतना वचूल्यार ते इतले भोगच्याक परत जन्म घेवंक लागता आणि परत क्रियमाण कर्म तयार जातात ती. कळ्ळें म्हळ्यार कल्लेपणी आमी करतच असतात न्ही त्या वेळार कोणाक वचून कोणाल घार आमकां हें जाता कल जाता म्हणून. तशी तेमी ते संत प्रारब्ध आमगेल चुक्का म्हणून ते त्रास घेतात आणि तेमी तांकां तरी नाम घेत असतात. तर ह्या लोकांक जे विचारले की बऱ्या लोकांक सुद्धा कसल्याक त्रास जाता, तांगेल चेडू बाळ सिक्क जाता ती, तांकां एक मेंटल एगनी. चेडू बाळांक मस्त पण काम आसना, तांगेल कल करचें ती समज सेटल जायना ती कलेपणी जाता, कलेपणी रोग जातात तांकां, कोण अपंग जाता, दोळ्या मुखारी जिंत मरण ते चेडवांगले आमी पळयतात ती कल सुख जातले कोणाक जायना. जाल्यार हे आमगेल प्रारब्ध भोगचें म्हणून सांगून ते महादोष असत न्ही ते नामाचेर विश्वास दवरलेली हे महादोष वखता ती. आणि आमगेल साधन एक नमुन्याचे वेग येता, गत येता. कल जाता नामान दुसरे कल जाता तसं निष्काम नाम कशें करचें घेवचें हें आमकां कळटा. कसल्या फळाची अपेक्षा करची ना आणि आमी सत्कर्म करतना कायम आमी कसलेपणी अपेक्षा करता असतात सत्कर्म करतना वय की न्ही. तरी ते सत्कर्म करतना आमी जे हें करता ती पुण्य मेळटा आमकां सत्कर्म केलें म्हणून. पण तांतू फळां आश जर दवरली तरी कल जाता ते पुण्य थंय खर्चून वता आणि तेमी ठेव आमकां तयार करूं जाता. ठेव म्हळ्यार कल्याण बचत करची. आमकां मुखावयल्यान तूं जर बरें हें जावंका किंवा सद्गती मेळका म्हूण दिसल्यार ते पुण्याच आमकां बच्चीट कोण दवरका न्हय तें सगळे अशीच वापरून सोडल्या कल जातलें. तेमी ती नामान हें कळटा की कशी बच्चीट कोण दवरचें म्हूण तें कळटा. तेमी ती संत सांगता ती समर्थ म्हणटा ती प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. आतां हांकां राम हो तरी स्वयंभूदेव आसच पण प्रत्येक गेलो ईश्वर गुरु आत्मेती मूर्ती भेद विभागिनी व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. तशें आसता तेमी ती ते करपाची नाम घेवपाची आणि नाम कशें घेवपा तर प्रितीन घेवका. नाम घेतना आमी कल्ल मागता तव नामामध्ये प्रेम देई रे, तव नामामध्ये प्रेम देई रे, प्रेमळ तव हे नाम. अणुरेणूतून शब्द उमटले राम राम श्रीराम श्रीराम श्रीराम. सीता माई तव कंकण वाजे,
सीता माई तव कंकण वाजे, इथेच आहे राम. आहा पहा हो पुन्हा ऐकूये, राम राम श्रीराम, श्रीराम श्रीराम. आणि मुख्य मुळाकल जाता, रघुराया रे, रघुराया रे, चिंता मिटली झाला विराजमान. कृष्णा समतू हृदय चालवी, हृदय चालवी, धक धक छान, धक धक छान, धक धक छान. श्रीराम श्रीराम श्रीराम. ते श्रीरामने अशी भीतर भीतर जरी फुटतात आणि एक नमुन्यात प्रेम अशी उच्च पडून येत नाही. त्या प्रेमाने सगळं काही आमक मिळतात. जय जय रघुवीर समर्थ. आता दुसरे हांतू समर्थ सांगतात, न वेचे कदा ग्रंथीचे अर्थ काही, मुखे नाम उच्चारिता कष्ट नाही. नवेचे कदा ग्रंथीचे अर्थ काही, मुखे नाम उच्चारिता कष्ट नाही. महाघोर संसार शत्रू जिणावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी, त्या हे असे प्रश्न विचारतल्या यंगस्टर सांग हांका हे शिष्य आणि गुरुंग संवाद रूप असत. तांतू अगदी म्हणारी बद्ध लोकांपासून सगळे लोकांक त्यांनी उपदेश केला. थोडे बद्ध लोकांक गेले मस्त हे असतात की म्हणारी हा किती खर्च येतलो, दुसऱ्याला थांब करून घेतल्यार जाय नवे नाम. मगल आम्मान नाम घेतल्यार म्हाका फायदो मेळत काय, म्हाका वेळ असना. तर मगल आम्मान फायदो घेतल्यारी तावळी एकच हांवें मगल चरडान म्हाका विचारली. हांव तिका सांगलें, चरडा हांव म्हाका भूक तुका भूक लागल्या आणि हांव हांगा बैसून अंधेरी बैसून हांव जेवता, तुका पोट भरतलें बाळा. ना न्ही, तुका भूक लागल्यारी तुवें जेवता. आणि हें जेवण तरी अशें आस, हें रांदप करका लागना, भाजी हाडका लागना, डाळ शिजोवंका लागना, कुकर लावंका लागना, कल्ले ना. येतन वतना प्रितीन नुसते नाम घेवचे. तरी नवेचे कदा कसले तुम्हाला खर्च जाता. अर्थ म्हळ्यार पैसो, कसले पैसे ना, फुकट अस. परत मुखे नाम उच्चारिता कष्ट नाही. कल्ले एक पण तोंडा जिब्बे सवय जाली न्ही. तरी आमगेलो संत तुकाराम तरी टॉयलेटा वता सकाळी चंबू घेऊन तावळी विठ्ठल 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 करता वचे. थंय सुद्धा काम करतना विठ्ठल विठ्ठल चालूची, येतना चालूची. एकल्यान ताका फ्रेंडान पकडले आणि तो म्हणाल, कसले करता तू, खंय वचू भायर सरला तू, कड वचू भायर सरला, तावळ सुद्धा तू नाम घेतलं. तावळ तान सांगले की व्हय, तावळतान सांगलें खरेंची तू म्हणेल खरेंची, म्हाका नाम अनावर जाता. मग जीभ ने हांव धरलें तर की राबणार आहे. तामकां विठ्ठल 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 नाम येतं राबता. पण तू म्हणतो तेवे खरें की टॉयलेट वतना आणि कशी नाम घेतल्यार जातल बा. एक काम करतोय, मग चिकी जीभ आवरच्या पडणे, चिकी 2 दवर जीभ पण जीभ धरच्या पळयलं तरी जायना. तावळतान सांगलें हे नाम असणे, हे आता हे स्वयं नाम असो. ते भितरल्यान जरी फुटल्या ते खंय वतलें, ताका एकच एक्सेस असं म्हळ्यार मुखांतान येवचें, तेणी ते येत असो. तूं आनी हांव कल्ले करू शकना. ती सदा सर्वदा नाम वाचे वदावे तशी. आणि कशी सदा येता जाता उठता बसता काम करिता, सदा देता घेता वदनी वदता ग्रास गिळता, घरी दारी शय्येवरी बहुसुखाचे अवसरी, सर्वस्वांची चिंता त्यजनी भगवत चिंतन करी. तरी चिंतक सोडची, लाज सोडची आणि सतत नाम घेवचे. तरी कल जाता महाघोर संसार शत्रू जिणावा. हे शत्रू गल नाश महाघोर संसारच न्ही, हे संसाराची पॉवर काण घेवका. आता आमकां संसाराने अक्षरशः तांतू मज्जित कोण घाल्या, आम दुसरे कले कोरूक वेळू असना. आणि तो महाघोर कितले केल्ले तरकी ताका सार्थक काय म्हणना. त्या संसारात कितले करो, कोणा खातीर करो. म्हणना कोणे एप्रिशिएट करका कर नये,
एप्रिशिएट करून हें कल्लें ना जाल तरी आमगेल आयुष्य महत्वाचेंच न्ही. ताजो कितलो वेळ त्या संवसारांत आमी घालोवचो. आनी तोय महाघोर, त्या महाघोर संवसाराचें वर्णन दुसऱ्या तिसऱ्या हातून दशकांतून स्वाम्यांनी, समर्थ स्वाम्यांनी आमकां डिटेलान सांगलें. कल नमुने रोग जातात ती, कल नमुने ताप, त्रिविध ताप, आध्यात्मिक ताप म्हळ्यार शरिराचे, आधी भौतिक ताप, पयलीं सायक्लोन जाले, ताजे कितले लोक मेल्ले, कितले पडले, कोणा नुकसान जालें मस्त, अशी सगळें. पण मुख्य नुकसान खंयची जावं नये, मानसीक नुकसान जावं. ताज्यान कोणी डिप्रेशनांत वचून, आनी ताजे खातीर नामाची गरज आसा. तर महाघोर हे संसार हो शत्रूक जर आमी मात करता ताजे खातीर, ताका जिंका म्हण मनांत असल्यार प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा, हे तांणी सांगल्या. आनी ते नाम आसा न्ही, हे अक्षरशः सगळे आमगेल मनात सदाचार करता तर त्या नामान येता. विश्वास आसो नाम ना जावो, नाम घेतो राबाती आनी गोमटी चाल लावन घेत, एक गोमट्या लयत घेत, सतत करा ती, सतत घेत, सतत घेत. ताजे आप्यापीच इतलें आमकां गोड लागता न्ही, पण ते आपोआप येवच्या लागता. आनी तस नामान कल जाता, मनांतले वायट विचार जाता ती तुरटी फिरायला जाता. नाम कैलास जिवनावर सगळे नमुन्याचे काम करता. आमच्या देहांतू मनांतू आमगेलें मन गडूळ जालेलें आसता. ते तुरटी फिराय की एक तोपांत मस्त उदक भरल्या नळाचे, आम गडूळ दिसता, तावळे एक तुरटी फिरायता ती, आनी तो चिक्कल पुऱ्या मुळा बसता. कडे वयले उदक आमी घेतात. हांग तशें न्ही, हांग मुळा बसना, हांग उलट जाता. नामा तुरटी फिराय की पहिले वायट वायट विचार येवच्या लागता. ती बापरे कितले विचार येता ती, आनी हे खंयतून आयले म्हूण. ते म्हळ्यार ती तुरटी मुळा थंय पावली आनी ते भायर पण वता ती विचार येवन तांकां बहीर मनांतल्यान भायर वचता. 3 नमुन्या मन आसत. बहीर मन म्हळ्यार आमी अवसुगल पोटां आसतना जे अवसुगल बॉडीच न्ही, ती आमगेल बॉडीची तयार जाली बॉडी सेल्स ताका व्यापून आशिल्लें मन ते बहीर मन. ताका एक्सेस सगळें भायर आमगे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सगळें भायर पळयता ती. तांची मिती जे एक्सेस आसा भायर वचूक, भितरले विचारांक, भितर द्वेषाक, भितर रागाक, कसले एक तोंड सान करचे तर दुःखाक, तर ते विचार भायर कोण वचतात. तावळी कंटिन्यू विथ युअर नाम. ते संतान सांगल्या घेतो राबा ती नाम. नाम घेतो राबल्या कल जाता. ते बालदीन कशी चिक्कोल आसता न्ही नळ, तरी आमी ते वच्चे बालदेक हात लावचे आमकां घाण दिसता. अशीच चिते हे जावंका जाल्यार नळा उदक आसा, नळा उदक स्वच्छ आसा तर नळ सोडचो जोराने. तावळी ते बालदी भरून व्हांवच्या लागता, व्हांवच्या लागता. मुळात चिक्कोल सगळं वयर येता, वयर येता, वयर येता, व्हांवन वता. आनी एक टायम अशी येता की त्या बालदेन तूं शुद्ध उदक भरता. जाल्यार म्हळ्यार नळा उदक शुद्ध आसा तशी शुद्ध. शुद्ध म्हळ्यार कल्लें निष्काम. आमी कसले अपेक्षा करनासतना प्रेमान नाम घेवचे. किडकाद नाम न्हय, कसले तरी हे धोर न्हू नाम घेवचे न्हय, तरी आमी अगदी मनापासून नाम घेतल्यार ते सगळं चिक्कोल वता आनी उदक शुद्ध जाता. तशी मन शुद्ध जाता. त्यांनी ती जय जय रघुवीर समर्थ. आमी प्रभाते मनी मात्र नाही, तरी दिवसांत कितले पण जमत तितले वेळा सतत नाम घेवका. आणि 4-5 पण कोणी रियाजो एक जागेर बैसून 1-2 मिनिट काय जायना. देवा कशी आस तू, सकाळ उठून भितर सुने अशी हँग करचे हात टाकत एकमेकां मेळ्ळ्यार. आमी दुसऱ्यांक शेक हँड करूं शकना. हे आसा न्ही डिस्टन्स दवरचे ते म्हणून तेमी आमी स्वताक हाज्यान कितली की एक्युप्रेशर पॉयंट दाबून आमगेले नस सगळे मोकळे जातात. तशी मस्त बघ एक्सरसाइज म्हणून हे म्हणून. पण कशी आसा देवा मगल हातात तूं आज कशी आसा, तागल खबर घ्यायची, हागल खबर घ्यायची. पण देवा तूं कशी आसा, तुगल कृपेनी हांव न्ही 2 रावचे शकलो आनी हांव आतां फ्रेश जाला. तेमी ती म्हाका फक्त तुगल प्रेम दी आनी कसले नाका आनी कसले नाका. यो खंय हांव वत्ता थंय मत सांगात यो. जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, चालविसी हाती धरून तश्करी म्हणून हे चांगल्या. आणि आता आम्ही दासबोधाला वळया.
हा दासबोध भोग आमचे चल्ल्या आज गुरु लक्षण नावाचं समास होतो. ते मंत्र दशक मंत्रांचा म्हणारी गुरुंगल महत्व कळले हे पुराय त्यांनी सांगल्या. तरी ते गेलपंत सांगून गेले की गुरु निश्चय तरी ब्राह्मण गुरु केल्यारी मात्र हे अशी ना. त्यांनी कल झाल्या की गुरु केल्यार कल जाता म्हणून त्यांनी सांगले की दुर्लभ परमात्मा हो सत्शिष्याक साक्षात ताजो अनुभव येता. दुसरी म्हणारी ते गुरुंगल स्वरूपच न्ही ते अत्यंत गूढ आणि समाधान दितल असता. आणि ते तो शिष्य स्वतः तो गुरु जाता त्या वेळेला तो परमात्माचे जाता आणि त्यानंतर तागल जीवनात दुःख वरना. हे सगळं केन्ना जाता तरी गुरुंनी आमकां ऍडमिट केले तांगल ग्रुपात ना जाल्यार जायना. आम्ही भले ते आत्मनिवेदन करून त्या चौकांत आयले पण थंयच्यान आमगें जर लक्ष दुसरीकडे गेल्ले संपूर्ण शरणागती जर जाली न्ही तरी आम्ही ते आमकां येवचें स म्हण आम्ही इच्छा प्रगट करली. हे गुरुवरा म्हाका फक्त तुम्ही जाय ती म्हाका फक्त तुमगे चरण जाय ती म्हाका ऍडमिट करा ती म्हाका देवालांत एक जावचें म्हण सांगून आम्ही जशी जॉईन म्हण आम्ही हें करना पडे थंय ती चेअरपर्सन जी असता ती ऍडमिट म्हणून क्लिक करता. तावळी उलयतली व्यक्ती सुद्धा तांचे पहिले ऍडमिट जावचे शकना. चेअरपर्सनाल महत्व ते तशें आमकां सद्गुरू गेले हें महत्वाचं की ते सद्गुरूंनी ऍडमिट केले शिवाय आमकां अध्यात्माचे हातूंत म्हळ्यार आत्मज्ञान जावचे विशयांतू आमकां एंट्रीची मेळना. एंट्री मेळ्ळ्या मुखार खबर ना मुखार सगळें दिसता तर एंट्रीची मेळना जाल्यार गुरुंगल आवश्यकता तुमकां मंडळी सांगता मग सगळे साधे पळयात. वैद्यकीय ज्ञान शिक्षक वैद्यालय वचपा, डॉक्टरी शिक्षक खंयचे तरी जॉईन करपा लागता मेडिकल कॉलेज, गायन शिक्षक गवैयालय वचपा ताजो रियाज करपा हें करपा. आणि आत्मज्ञान मात्र नुसते नाम घेऊन जाता म्हणे तशी जायना. ते आमगेल पूर्व तयारी करून दिता. पण एक असं नाम असणे ताका ते बीज अशें असता जर निष्काम बीज प्रेम रूप असलेली तांतूं लोहचुंबक शक्ती असता. म्हळ्यार सतत ते नाम घेत रावल्यार न्ही ते परमात्म्या गेले हाका आकर्षित करता. जशी आम्ही बीज पेरता ती त्या नामाने आमगेल मनाचे मशागत जाता. आम्ही त्यात सगळे हें करता ती कले वाईट विचार काण घालता ती वीड्स काण घालता ती नामान कुंपणशें काम करता रक्षण करता मनाचें सगळं खरें जाल्यार आतां रोप उगोवंक न्हय शेत उगयत तेन्ना आमी पावसाची वाट पळयतात. तरी कितलें म्हूण पाटाचें आनी उदक कितलें म्हूण घालयत शेताक तरी पावसाची कृपा जावन ताची पडता ना पडता पडना जाल्यार परत सुकून वता करपून वता शेत. हांग तशें न्ही हे नामात जे आसा न्ही हे नामस्मरण रूपी जे शेत उगोवच्या लागता न्ही तांतू एक नमण्याची लोहचुंबक शक्ती असता. ती भगवत कृपेक कशी खेचून ताण हाडटा ह्या म्हळ्यार कशी येवकाची. आणि इतलें प्रेम त्या भगवंताक येवकाची लागता. हांग तुमका एक काण सांगता. एक म्हणता एक नारद एक वाटेन वत असता नारायणाक मेळच्या वत असतो नारायण 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 करताची. तरी एकडे एक हठयोगी झाडाक लटकून ते कलकी तागल हठयोग एक पायार उबरला आणि तेंची अशी कल्ले खावची ना पिवची ना अशी करून. तरी ताक अरे नारद मुनी म्हणून तो विचारता थंय लटकलेल्या अवस्थेन तू नारायणाला वचू भायर सरला असो एक मगल काम करशिवे हो करत नाही. तरी म्हाका किती जन्मांनी सद्गत केन्ना म्हाका केन्ना सद्गती मेळटली केन्ना देव म्हाका दर्शन दितलो केन्ना म्हाका आत्मज्ञान जातलें हाचे काही विचार नाही येता बाय. पण हो जायत विचारता आनी मुखार वता. सुमार एक 5 मीटर चमकना पडे पळयल्यार थंय एक भक्त वृंद राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण विठ्ठल 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 हे धुंद जाऊन नाचता ती उडकी मारता ती खुशीची. तावळी ते म्हणतात की
हेकल खातीर करता ती, तर देवाक दर्शन जावंका म्हणून आमी करता असो. त्यावेळी तू आता नारायणाला भायर सरला असो दिसते ते कल्ले मागनात. देवाक विचारा तू कशी आस म्हणून, आमगे तुजेर प्रीत आस, तू बेगी येवन आमकां मेळ्ळ्यार बरें जातलें, अशें आमकां आनंद जातलो म्हूण सांग मेसेज. म्हणटा. आणि नारद थंय नारायणाला वचूल्यार जाता होतच की. तर थंय नारदाक तो विचारता नारायण कल्ले कलकल पळयल ताका नारायणाक सगळं कळतं म्हणा, पण विचारना पडतो हें जाल्लें सगळं सांगता. त्यावेळी त्या हठयोग्याक सांग 3 जन्मांतू आपण तुका येवन दर्शन दितलो आणि आत्मज्ञान करेल. आणि ह्या हांकां सांगता त्या खंयची झाडां म्हळ्यार नांत आसत न्ही, त्या झाडाक कितले पान आसत न्ही, तितले जन्म घेना पडे तुमकां आपण दर्शन दिता. त्यावेळी नारायण येता, याना पडे त्या हठयोगाला पयलीं वता आणि ताका सांगता तुका 3 जन्म लागतले खंय आत्मज्ञान जावच्याक, प्रभू दर्शन दितलो जाल्यार 3 जन्मानंतर दितलो अमके करून तांणी सांगलें. तर तो उलट लटकतलो, ताबडतोब तो घेता आणि तो येवन एकदम भडकता. अशी तुका सांगलें इतलें पण साधन करता कल्ले फुकट कल्ले ताका हेच खंय करूण अस म्हणटा ती, दय अस म्हणटा ती, म्हणजे दय येना ताका आनी मुखार मग साधन बंद आनी या जाल्यार पीड गेली अशी. आणि हांगा थोडे मुखार वचना पडे परत ती मंडळी दिसता, राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण म्हणटली. नारदा पळोवन राबता ती, कल सांगलें मगल प्रभूने गोपाल कृष्णान कल सांगल तुमकां म्हणून. तरी तो चिकेची पाप हें जातात, हान न्ही तू सोडून दिली म्हळ्यार ती कल करतली. तरी न्ही सांग न्ही कशी आस प्रभू आनंदांत आसना म्हळ्यार आमकां आनंदुची. तर ह्या झाडाक किती पान आसत ती, किती जन्म जायना पडा पण तुका आत्मज्ञान तुम्ही कोण दिता. त्यावेळी ती हासता ती, नारदा तुका नारायण पसयल नारायणान, अरे तो आता आमच्या तुच आस ऑलरेडी आमकां दिसता आस आणि आमी नाम घेता ती. त्यावेळी आमकां खुशीची आमगेल अजुनी आमगेल नारायण अजुनी एकदम ताजो तवानो आणि सगळ्यांगेल फिरकी घेवच्या तू एकदम माहीर आस म्हूण दिसता. तशी तांणी आमगेल फिरकी घेवच्या खातीर सांगलें. तर काय हरकत ना, ताका वचून सांग आमी आसत तांतू तुजी सांगातीच खुशी आसत. तू यो ना जाल्यार येवं नाका, जाल्यार आमगेल भक्ती तुका ताण हाळे शिवाय राबना. आणि ते परत नामचू लागल्यार नारदाला लक्षच ना, ते पळयना पडे श्रीकृष्णाक साक्षात ताबडतोब येवन तांकां सगळ्यांक दर्शन दिलें. अशी ती नामांतली न्ही लोहचुंबक शक्ती आसता की परमेश्वराक ताण हाडता. आता हांगा तांणी सांगल्या की गुरु ते गुरुंगल आवश्यकता कली नामाची जाले. आता हांतू आमगेल गुरुच हांतू आम्ही जवळ 4 समास गुरुंगल हाजेर पळयले. पयलीं कल आशिल्लो दशक 1 समास 4 त्या झाडावर घेऊया. त्यामुळे गुरुस्तवन केले, समर्थांनी केले गुरुस्तवन. त्या म्हळ्यार जे जे भव्य दिव्य दृष्टीगोचर असो किंवा अगोचर असो जाल्यार शास्त्रांत वर्णन केलेल्या उदाहरणा सांगा. सद्गुरुंगल तांणी पयली तुलन केली. सद्गुरू इतलो होडू हे सांगच्या तागेल वर्णन कशी करची म्हणून सूर्यावारी सद्गुरू, कल्पतरू वारी सद्गुरू जाल्यार कल्पतरू कल्पन केलेली मात्र दिसता. सद्गुरू तशें न्ही, आमगेल कल्पनेन सुद्धा यश ना इतलें बरें पण आमगेल हिताची दिसता. त्यामुळे ती अगापरिते देती कल्पने हुनी परते. गुरु म्हणती कल्पवृक्षा सारिके, जे जे कल्पू ते देती सखे, अगे परिते कल्पने हुनी परते, देती कल्पने तीत. जय जय रघुवीर समर्थ. अशी आणि कडे सूर्यागल सांगात तांगेल उपम तांणी हे केले कंपेअर केले, चंद्रागल सांगात केली, समुद्रा सांगात केली की तो सुद्धा चिंतामणी म्हळ्यार सगळी चिंत मिटयता. म्हळ्यार तुमकां चिंत येता ती जाल्यार सद्गुरू कल करता ती तुम कल्ले चिंत बादयच ना. ती चिंत आईल तर ताजी चिंत करता लागची ना हे शिकयता. त्यामुळे तो चिंतामणी पेक्षा परीसू लोखंडाक
लाईल भितर ताजे भांगार जाऊन तू श्रीमंती लौकिक दृष्टीने जाल्यार ते सांगता ती परीस लोखंडाक लायत न्ही तावळी बरोबर ताजे भांगार जाता. ते सद्गुरू सुद्धा शिकयतात. पहिले ते शिकयता ती आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडा संत परिसाच्या संगे लोह बिघडला परीसची सुवर्णाची झाला परीस जाईन लोह बिघडला सुवर्णाची झाला. तरी जानान ह्या अभंग पळून म्हणले कसलो हो संत तुकाराम संत म्हणून घेता आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडा म्हणता ती तश नाही शिकले. आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाला म्हणाय बी म्हणाय सुदाई आम्ही सुद्धा घडली कशी तरी लोह झालं होय की नाही. हा लोह सुवर्णाच्या संगे लोह बी घडला. तर हांगा गुरुकल करता ती पहिले लोह कशी जावचे ते शिकते. लोह म्हणा घट्टी जाऊ का आयुष्यात इतके वाईट प्रसंग येतात ती मस्त वाईट दिसता त्यावेळी सगळेजण एक जातात ती आणि त्या दुःखांत एकमेकांत सांभाळ घेऊन बाहेर येऊनच्या पळयतात ती. हा तर त्या दुःखांत ते बाहेर काढतात ते लोखंड करतात ती घट्टी कळलं तरी अशी जायना पडे. लोखंडाचे उदाहरण त्यांनी दिल्या आणि नंतर त्यांनी मस्त कलकल उदाहरण दिले की परिसाच उदाहरण दिल्या. परिसापेक्षा व श्रेष्ठ म्हणून तर परिसाच उदाहरण दिना पडे. त्यांनी हे सांगल्या की गुरु असत नाही ते शिष्याक परिसत्व दितात. परीस लोखंडा भांगार करतात ते बरोबर असत जाल्यार ते जे भांगार जाता ते दुसरे लोखंड जायल्यार तांचे भांगार जायना. जाल्यार गुरु जे शिष्याक गुरु करतात ताका आपणाक गुरुत्व दितात म्हळ्यार तो दुसरे मनुष्यांक तयार करून तांकांय गुरु कोण गुरु परंपर चलोवच्या शिकयता. अशी हे गुरुस्तवन आमी केले आणि ते मीत खंयच्या कुणा अंतर्निष्ठची जाणती. जय जय रघुवीर समर्थ. त्यावेळी आता लास्ट हाजेर आमकां कळले की सद्गुरू स्वरूप कळचे खातीर अंतर्निष्ठ जावंका लागता. अंतर्निष्ठ म्हळ्यार आमकां आत्मज्ञान जावंका आमकां ते कळच्याक आमी तशें जावंका. काय लास्ट टाइम सांगले की आवस म्हळ्यार कल्ले आवसू जबाबदारी कल्ली म्हणून कळचे खातीर आव चलये चेडसले ती आवस जायना पडती कळना. बापूस म्हळ्यार कल्ले हे कळच्याक स्वतः घर चेड उजना पडता कळतं की बापसू जबाबदारी कल्ली ताजी पयली कळना. तशी अंतर्निष्ठ आम्ही जाल्ल्यार मात्र शिवम भूत्वा शिवम यजेत आम्ही शिवस्वरूप जाले शिवाय शिवावेल खऱ्या अर्थाने पूज आमकां कळना कल्यार करूंक कळना. इथे म्हळ्यार शिव नजरेक येना आमकां. त्या निमित्तांनी सांगले तरी कल करचे तरी पादसेवन भक्ती करात गुरूंक शरण वचात आणि तांगेल चरण सेवेने म्हळ्यार कशी की नुसती पाठपूज करता बसची नाही तरी ज्या ज्या मार्गाने ते गुरु चमकत वत असत ते म्हणतात यो मगल मागशी तर तांगेल पावलार पाऊल घाल चमकूंचे. ते कश चमकूंचे तरी श्रद्धेने तांकां मार्गदर्शन करतात. कशी बाळा कशी टँकरी टँकरी सांग सेव दितात ती आणि कंडेरी सगुण भक्ती शिकयतात ती निर्गुण भक्ती शिकयतात ती नाम दितात ती नामान आपणा शक्ती उमटून तांकां दितात ती ताळ गती पावी जेती म्हणजे त्या नामाक वेग येता. ते जे या हांतू गाडयेन तांकां बसयतात ती आमी चमकून वचची कशी आणि एरोप्लेनान वचची कशी. इतले धूर आशिल्ले ते परमात्मा तत्व. धूर म्हळ्यार धूर लागीं म्हळ्यार लागीं म्हळ्यार हांगा आसत जाल्यार जशी आमी ते रेकॉर्ड लायतात न्ही आनी ते गीत येता ते मस्त 2 तास 3 तास चलची सुद्धा रेकॉर्ड असता त्यामुळे ते हल्लनाच हगूर 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 होता. तशी होता तशी अमेरिके वच्चे असले चमकून वच्चा साध्य ना. त्यावेळी विमान येता विमानाच वेग येता आणि खंय वचले ट्रेनाच वेग येता. ही सगळी वाहन सद्गुरू आमगेल गरजेप्रमाणे
आमक त्या वाहनान त्या वाहनान बसयतात कितले स्पिडान वचुल्या कशें जातलें ताका बरोबर कळटा आमकां कळना. आणि त्यांनी ती म्हणतात नाही की तुझ्या दासबोधा सित्वा बोध व्हावे अपत्यापरी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजे हा सद्गुरु रामदासा म्हटले दूध शीत सुद्धा आहे चरडा कल आहार दिन का अगदी सान असताना त्या चरडाक ती स्तनपान मात्र करेता ताण लागल तर ते अवसुले दूध भूक लागली तर ते अवसुले दूध आणि त्या दुधाच मला परमेश्वराला किमय पळया ती भाजी खाता हे खाता सगळ्याचे दूधच आता हे खंयचे फॅक्टरीन जायना हे खंयचे फॅक्टरीन करून जायना तयार दूध जायना पण त्याची पावडर करतात पण प्रत्यक्ष दूध गाईगल दूध म्हणा आवसुगल दूध आणि ते कशी ते चरडाक भूक लागली की भूक लागील त्यावेळी दाटव दूध येतात ताण लागील त्यावेळी पातळ उदकावरी दूध येऊन तागल ताण भागता आणि ते तृप्त जाता अशी नमुन्याची किमया देवान कोरून घाल्या आवसुगल हांतू तर हे सगळे तो गुरु शिकयता पळ चरडा शीक आणि त्यांनी ती निरपेक्ष भावाने आम्ही कसले हे करणार तांगल सांगा ती मार्गक्रमण करतो रपचे तर आमक कल मेळता त्याच्याने आम्ही त्या गुरुंगल कल पळोवंक का नुसते पादसेवन करतो रापचे म्हळ्यार नुसते पादपूजाची पूज करतो रापची नाही पादपूज करतो रापचे पावलाले मात्र पळोवच नाही पावलाले पळोवंक का जाल्यार गुरुंगल ध्यान ते कशी करका पूज कशी करका मंत्रमूलम गुरोर वाक्यम नाही ताज पहिले ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती पूजा मूलम गुरोर पदम मंत्रमूलम गुरोर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरोर कृपा तावळी ध्यान मूल म्हळ्यार गुरुंगेल ध्यान कशी करचे तांक पळयल्या जाल्यार अख्खी मूर्तीची ध्यान करची की आम्ही खंय तरी कॉन्सन्ट्रेट जावंक जाल्यार एक खंयचे तरी पॉइंटार आम्ही एकाग्र करतात आमगेल नजर ती पयली गुरुंगल नजरेत पडटा तांगेल मूर्तीच प्रतिष्ठापन केल्ली आमी हृदयात म्हणा अशी ह्या जागेर आज्ञाचक्रांत आणि तांगेल ध्यान करच्या घेतले तावळी पयली केन्ना पण आमगेल भेट जालेली आसता तावळी गुरु आमचे लागीं इतले वात्सल्याने आणि करुणामय नजरेन आमच्या पळयतात प्रितीन पळयतात ते प्रीती वात्सल्य ती करुणा ज्या नजरेंत येता त्या नजरेंत आम्ही आमगेल नजर मिसळून आम्ही ध्यान करतात कळ्ळें तशी चरण कमल तरी जाल्लेंची ताजे नंतर वरद हस्त तांगेले त्या हातांत जे रेज येता असतात तांचे आम्ही संपर्कांत येवंक स्वाम्यांगेल कितकी फोट अशें आसत ते पळयल की एक नमुने हसत नको प्रसन्न वदन तांगेल प्रसन्नतेच ध्यान करता देवा म्हाका ही प्रसन्नता दी कसलेय प्रसंग येवो ती जाल्यार हांव प्रसन्न रावता आणि प्रसन्न रावता जाल्यार म्हाका मनात समाधान आसता आशिल्ल्यान समाधान मानचे तें म्हाका शिकय आणि तागेल त्या गुरुंगेल्या चरण कमलांची पूज करची इत्या पूज करची काय जेन्ना काही अनुष्ठान करतात न्ही तांगेल ती सगळी ऊर्जा तांगेल चरणांत येवन बसता जाल्यार म्हळ्यार ती ऊर्जा आसा लायक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जाल्लेली आसता ते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सान तो उतम घेवन तांगेल चरण कोमल चरणांत ते चरण कितले कोमल दिसतात न्ही तितलेच ते स्ट्रॉंग अशी स्ट्रॉंग की त्या कमलांची पूज केल्यार बस ती ते चरण कमल पूज जातना तांकां जर आमी हें केलें विसर्जन जर करचें ठरयलें गणपती विसर्जन न्ही तरी ते चरण कमल आमगेल छातीन ठेवन बसतात तरी परिज्ञान आश्रम स्वाम्यांगेल तशीच तांगेल पूज करूं गेल्यार कले हे फल फुलांनी तबक भरियले आणि चरण स्वामींचे शोधू जाता हृदयी मम उमटली पाऊले हृदयी मम उमटली परिज्ञान माऊली तशी ती परिज्ञान माऊलीन गेले म्हळ्यार परिज्ञान म्हळ्यार विशेष ज्ञान असे जे कोणी असत ते परिज्ञानी म्हळ्यार परम ज्ञान असे तांकां आसता तर तांगेल ध्यान मूल गुरोर मूर्ती पूजा मूलम गुरोर पदम तरी गुरुंगेल पावलं ताजी पूज करका पूजा मूलम पूज करची असता ताजी त्यामुळे तांतू फुल्ल परमात्मा तत्वाचे सार भरलेले असतात त्यांनी ती आदरान तांगेल पूज करची प्रितीन करची सगळे
आमक कलकल आवडतं त्या पुऱ्या तांकां दिवचें आनी सगळ्यांत आवडटा म्हणलें मगल मी पण ते आमी सोडूंक तयार आसा ते तांगेल चरणांक आमगेल मात्ते दवरले फायनली की आमगेल पुरे अहम जो आसा मात्ते हांतू अहम मस्तता त्यांची शरणागती खंडेरी एक एक वाक्य त्यांनी म्हणलेले कसले ते सांगतात उपदेश करतात एकच कान करी गा सर्वांगा म्हणून त्यांनी वाक्य कल करू सांग प्रत्येक साधनेच मात्र नाही जगात कशी वागचे कोणाला कल शिकचे प्रत्येक आणि ते मंत्रमूल म्हणजे मंत्रावरी त्या वाक्य जपचे मंत्र आम्ही जपतात नाही त्याचा अर्थ पण ते अर्थासकट जपल्यारी त्या मननेन त्रायते अरे मनन केल्यार मात्र त्या मंत्राने आमगेले रक्षण जाता तना मनाचे तशी गुरु वाक्याप्रमाणे आम्ही चलल्यारी आम्ही हांगा थंय वचना मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे भक्ती पंथार्थान आम्ही हांगा थंय जुगुळ नाती त्यांनी ती गुरुर वाक्य आणि मोक्ष मूलम गुरुर कृपा हे नाम जर कंटिन्यू त्यांनी सांगले तशी आम्ही घेत रावली तरी गुरुर कृपेक ते ताण हाडता आणि आमगेल मुमुक्षत्व जागृत कोर्ण तींची जागृत करतात देवा किती दिवस तू कितपत पडतले खड्ड्यांत चिखलात तशी कोण नाका यो आत म्हणून मदतीचा हात दितात तसले वेळारी ते मोक्ष मूलम गुरुर कृपा ते गुरुत्वाकर्षण शक्ती आमगेले नामांतली प्रीतीची शक्ती आमगेल आणि ती शिष्या गेले एक नमुन्या मुमुक्षत्व एक तळमळ म्हाका गुरुने आपले म्हणता म्हळे ती तळमळ तांगेल प्रीती ताण हाडता आणि तांकां येवंकाची लागता असले नमुन्याचे ताचे खातीर सतत तांगेले सर्वांग पूजन तांगेल मनाचे तांगेल स्वरूपाचे आमी ध्यान करता आणि तशी आमगेल मन जाणका म्हळ्या खातीर सतत तांगेल अनुसंधान दवरता अनुसंधान कशी दवरचे एक चोर असो ताका गोत्तच खंय की चोरी करू म्हूण आयला तो ताणें पळोवन दवरल्या खंयची रुमान तूं ते हे दवरल्या म्हण ट्रेजर ताजी चावीची डुप्लिकेट सुद्दां कोण घेतल्या जाल्यार ते कोणकी न्हिदलेलो असो ते किरकी घंटार भायर वचपी तो कामाक तसळ्या वचून डल्ल मारचो म्हणलेले कांयच ना तरी हो वचना म्हणून चोरान न्हीद पडना इथे म्हळ्यार सतत तागेलें लक्ष ते खंयच्या डल्ल मारनापणाक ते हे जाय ट्रेजर मेळोवचें स म्हणे ते अनुसंधान म्हाका आत्मज्ञान जाय आणि सद्गुरू गेले तू म्हाका मेळोवन दी कशी कोण मेळोवन दी प्लीज बाकी आम्ही ऑफिसा वता ती हांक मस्क मारी तांक मस्क मारी करता ती तर गुरूंक मस्क मारच्यान पयलीं चोरी असले तशें चोराक जशी धनाचे एक ध्यान लागतं न्ही ते म्हाका केन्ना मेळटलें कशें मेळटलें तशीच आनी एक उदाहरण म्हळ्यार आमच्या सगळ्या घरांत तूं कामवाली आसता ती बहुतेकांगल घरांत असता ती तरी ती घरान मनापासून काम करतात बाप आणि आम्ही सुद्धा तांतले बरें कोण पळयतात ती ताका आई की तांणे कोण दी खावच्या कोण देश करतात जाल्यार ती कशी तांगेल सगळं काम करतात पण खावच्या बसी की तांकां पयले चेडू बाळांगल उडा जाता तिकल म्हणटा ती काकू मला आता भूक नाहीये हा आई मी घरी घेऊन जाते आणि तिकडे खाते पण म्हणतात तर मग मनातल्या मनात कळता की हे खाऊच्या दिले ती चेडवा खातीर बांधून दवरतस तावळे मज्जसले असल्या हा म्हणटा तू आता खा मा तुला चेडवां खातीर आम्ही दिता मग ती मन चेडवना चेडू उपाश असत ती केन्ना थंय वचून चेडवांक ते खावयता बरेंची म्हणून अशी तिका मनात कळ्ळें तशी गुरुचरण सेवा कोण आम्ही तांचेर मस्त संपूर्ण श्रद्धा आणि विश्वास दवरले तरी तांगल सुद्धा आमचेर विश्वास दवरका लागता तांकां आणि तांकां दिसता होय हो साधक खरें बरें कार्य करतस तर ताका आता आमी आमगेल कार्यांत सहभागी कोण घेवया म्हणून ते ताका दास्य भक्तीची मर्म शिकयता दास्य भक्ती म्हळ्यार कळ्ळें दास्य भक्ती नवविधा भक्तींतली चौथी भक्ती दास्य भक्ती म्हळ्यार सर्वांत मगर गुरुची भरले म्हणून लेखून तांगेल सेवा करची आम्ही आत्ता थंय प्रत्यक्ष आमगेल गुरुंगल मात्र पादसेवन भक्ती केली तांणी सांगिल प्रमाण नाम घेतलं एक आमगेल मनात तयार झाली आता दास्य भक्ती म्हळ्यार ते गुरु सगळे हात भरले ती पळोवन तांचल्याक सगळं शिकचे आणि कडे प्रत्येकान तो ईश्वर तो गुरु भरला हे पळोवन तांच प्रत्येकाला थंय शिकचे
आणि सान 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 जायचंच आहे. त्यावेळी आम्ही थेंबूट जावंका म्हणतात, थेंबुटा सागरी बुडाला, हे अशी कोण 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 करून दास्य भक्ती जाऊ खंयच्याय पायरीर थांबता जे आम्ही सान जाऊन शरणागत झालेली आम्ही त्या आत्मनिवेदनाच्या चौकटात घेऊन पावतात. त्या गर्भगुडी म्हणतात नाही तशी आत्तकल जाता त्या परमेश्वरानं आपले म्हणतात. त्यावेळी आम्ही तांकां सर्वस्व तांक अर्पण करता त्या गुरु. आता हांग समर्थांकच दिसले, हांग शिष्यागल गडबड जाऊच्या पाव असं म्हण तांक शिष्यागल काळजी नाही. त्यावेळी त्यांनी म्हळे ना आता कलियुगान तू अडक्यात तिनी अशी गुरु मेळता ती त्यांनी ती ते सगळे बरोबर असतात ती म्हणून सांगू जायना. ते अधिकारी असताना ती मस्त म्हणता आम्ही फसता ती एक 3-4 प्रवचन केली की स्वतः गुरु म्हणून घेऊन दुसऱ्यांक फसयतले लोक बसलेले असत मस्त वाट पळयताची. कले म्हळ्यार तांकां लोकेशन आणि वित्तेषण म्हळ्यार कले सन्मान मेळका, ऑर्डर डिग्री घेता ती. आणि हे वित्तेषणा म्हळ्यार पयशे कमावपाक अशी प्रत्येकान पयशे चार्ज करचे अशी. आणि अशी करून ते गुरु म्हणून घेतात ती मात्यार हात दवरतात ती नाक जालेली करतात ती. आता आम्ही म्हणता ती बरो डॉक्टर आणि बऱ्या गुरु लागी गांठ पडच्याक सुद्धा भाग्य लागता, पूर्व सुकृत लागता अशी मालगडी सांगताली. जाल्यार आम्ही नुसते नशिबाचेर अवलंबून किती दिवस रावची मंडळी. आम्ही सुद्धा जागरूक रावता. आमकां देवान बुद्धी दिल्या न्ही, तू बुद्धी वापर का. त्यांनी ती समर्थांनी हा अख्खो इतलो व्हड समाज बरयला की तांणी सद्गुरूंगे लक्षण सांगले. आणि लक्षण सांगतना सद्गुरू कोण ना हो सद्गुरू न्हय हे कशी कळचे हे पयलीं सांगले. आणि कड्डेरी सद्गुरू कशी असता हे सांगले. आणि कड्डेर गुरु लक्षणांनी ताक सम पास कर ना पडे आम्ही ताका सर्वस्व दिवचे. ताजे पहिले दिवचे ना. तेमी त्या इतले व्हड समाजाचे नाव असं गुरु लक्षण. आता मी ताजे स्वाध्याय करया न्ही ते वाच्या प्रत्यक्ष समाज दुसरा गुरु लक्षण. एक सेकंड. जय जय रघुवीर समर्थ. आतांनी हे सांगल्या खंयचे एक गायन शिक्षक गवयाला वचका लागता, वैद्यकीय शिक्षक वैद्याला वचका लागता आणि कले शिक्षक कॉलेजात वचका लागता डिग्री मेळोवच्याक. त्यान तरी लौकिक हाजे ज्ञान पुस्तक वाचून सुद्धा मेळता. जाल्यार पुस्तक वाचतन सुद्धा कोणे ते सांगल्यार आमकां बरें मात्या वता. आठ्यान दास बोध तुम्ही जावन वाचल्यार तुमकां कळटलें. मस्त टीप असत इंग्लिशान सुद्धा टीप आसाचे. तर कोणाक मराठी कळनात आनी इंग्लिशान वाचचे जाल्यार आमची आमगेल्याच मातृभाषेन कोणे सांगल्यार ताजे गोडी विंगड असता. त्यांनी समर्थ म्हणाले की तांचल्या थंय हे मगल हांव दासबोधान जिवंत आस तर हो मगल मेसेज तांचल्या थंय पावच्याक आम्ही आमगेल मातृभाषेन तांकां दिवया श्रोत्यांक. म्हळ्यार तांकां ताजे अप्रूप आणि तांतू ते रममाण जातले आणि ते आचरण करू शिकतले. आमकां कळल्यार मात्र आमी आचरण करतात की नाही, हय की नाही. तशी आत्मज्ञान प्राप्त जावच्याक खंयचे मनुष्याक आत्मज्ञान स्वताक जालें की थंय वचका लागता. हांग एक उदाहरण सांगता. आता काश्मीर ट्रिप्स म्हाका मस्त जाताली. मध्ये जायनाशिल्ल्याक जातात की ना म्हणून वतना जाल्यार लोकल करतात ती गुगलाचेर आनी पळोवन ते कितले जातले, कोण आस, कसले आस, थंय क्लायमेट कशें आस आणि बाकीचे कले तापमान कशें आस, पावस आस की ना, ते चड उकल्ले आस, थंय कन्वेन्स कसले आस सगळें पळयतात. जाल्यार बुजवून तशी मनुष्कल करता. पयलींच काश्मीरा वचून आयला न्ही ताका वचून मेळटा क्वेश्चन मेळटा कशी आसता कसली काळजी घेवका आमी कल करका म्हळ्यार आमगेले टूर सफल जातले हें कळका. ताजे खातीर तशी आत्मज्ञान प्राप्त जावच्याक आत्मज्ञान म्हळ्यार कल्लें शाब्दीक सांगतल मस्त जाण मेळटात. ते आयकून घेवका आमकां जनरल नॉलेज ताजे मेळटा. जाल्यार एक्चुअली आत्मज्ञानाचो आमकां अनुभव येवंका जाल्यार आत्मज्ञान जाल्लेले गुरु जावंका हे समर्थ सांगतात. ताजे खातीर पयली कल करता की ह्या अध्यात्मा मार्गान न्ही मस्त फसवा फसवी आढळटा. ताजे खातीर
सद्गुरूंचं लक्षण सांगची पहिले श्री समर्थांनी सद्गुरू ना कोणाक हांची सविस्तर वर्णन केले. आणि ते सांगतात ती संपूर्ण मानवता आणि दिव्य ईश्वरता हाचो मधुर संगम म्हळ्यार सद्गुरू. ईश्वराक ओळखचे म्हळ्यार सद्गुरू ओळखचे, आणि सद्गुरूक ओळखले की ईश्वरा ओळखलेली बारीची. कळ्ळें म्हळ्यार सद्गुरूंच ईश्वर असता आणि ईश्वरांतूच सद्गुरू एक रूप असतात ते. जाल्यार कल द डिफिकल्टी की लौकिकांतू हांतू प्रपंचाक थोडे लोक विरक्त असतात, संन्यासी सद्गुरू असतात, थोडे गृहस्थाश्रमी असतात. गृहस्थाश्रमी उलट श्रेष्ठ. पावला पावला परीक्षा दितची ते आमकां वागून शिकयतात की आधी प्रपंच करावा नेटका मग पाहावे परमार्थ विवेका म्हळ्यार कशें करचें ते स्वतः कोण दाखयतात. तशी व्यवहार करतना पण हे गृहस्थाश्रमांक व्यवहार करपा लागता, पोटा खातीर कलेपणी करपा लागता, होय की नाही. आता जनार्दन पंत संत एकनाथ तांगेले गुरू आशिल्ले, तर ते युद्धाक वताले, कित लोकांक मारताले, कित लोकांक घेवन येताले, तांगेले किल्ल वांचोवचे खातीर कैदी करताले, शिक्षण दिताले. तांकां ही हॅड टू बी कठोर जावंका लागताले तांकां. तर आमी म्हणटाले सद्गुरू म्हळ्यार कोमल दिनाचा महाश कशी. तर प्रपंचांतू व्यवहारांतू व्यवहारीकपणे वागताले जाल्यार तांगेल हिता खातीरच वागताले. शक्यतो असलो सद्गुरू कोणाक सिवियर दंड दिना. तर तांगेल खळांची व्यंकटी सांड, तांगेल मनाची अवस्था कशी बदलची हें पळोवनची मार्गा लागता हे गृहस्थाश्रमी. जाल्यार तांकां ओळखची कठीण. तांगेल आंगान दैवी संपत्ती असता. मुख्य म्हळ्यार तांगेल उलयतना चलतना सतत नाम चालू असता, किंवा त्या देवा बद्दलच उलयत असता ती, किंवा अशीच सुद्दां सांगतना आमगेले गुरुगल घार हांव वचुलेली प्रपंचीक नाती सांगात खेळता आशिल्ले, कळ्ळें. तर ते नाती सांगात खेळतना तीन तोंडान कलकी घाल्ले. तर हांकां शंक आयली, बापरे कलकी तोंडान तो गुपळेल तीन तोंडान घाल्ले. ते कल्ले असं म्हणून तोंडान हांग पळोवन चाक नाना नमन केले की अशें करून बसल्या. तोंड उगना सानी 1.5 वर्साची, 1.5 वर्साची 1 वर्साची असतली, समज चमक नाशिल्ली सुद्दां की उरले नाशिल्ले, अशें करून बसल्या. तर तांणी न्ही आपणे तोंड आ करून दाखयलें, हांसून दाखयलें, हा 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 करून हांसून दाखयलें. पळय आकरी आकरी अशी तित केल्यार ती हेंका कडेन कशकी कशकी करून ते तोंडांतले काडले, आणि कडेन काडना पण थोडे वेळ रडली. कडेन ठीक असत, कडेन ती कल घेवन खेळताली गो तसले. थंय सुर्या किरण हांचेर पडलेली जमिनीचेर खिडकीन तांगेले घरा प्रपंचीक नात्र भितर सगळ्यां सांगा ते खेळताले. वय जालेली न्ही, तर खेळतना ते दिमकुल्यान वचून तीन खंय वचका ते म्हाका म्हणाले अगं बघ बघ आता ती सावली बरोबर खेळते, सावलीला पकडायला धावते. एक वाक्य ते म्हणाले, आपण तरी दुसरं काय करतो ग, आपण पण सावलीच्याच मागे लागतो ना. तसं नाही लागायचं. सावली कशाची पडलेली त्याच्या मागे लागायचं. हे शिक्षण, हे अशी ओळखच्या जातात की सद्गुरू कोण सांगतात ते सद्गुरू असतात. तरी संतां गेल्या किंवा सत्पुरुषां गेले नाही, कोणा गेले अति लागी वचू नये. तांगे 7 गोष्टी केन्नाय पळोवं नये. खास करून प्रपंचिका गेली तागेल शरीर रंग कशी, काळो की गोरो कल्ले, कुरूपस्की कशी, अष्टावक्र 8 ठिकाणी वांकडाची. तर ताका जनकान सभेन तू आपले वाद करच्या बाकीच्या विद्वाना सांगत, आणि येऊन भितर पुरे हे विद्वान म्हणून घेतले हा 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 हसली घेता पळय. तर तांग म्हण जनकराया हांव लेखील तू इतलो व्हड राय आनी तुगेले विद्वान म्हळ्यार बरी मनुष्य असतले, ब्राह्मण तत्व कळतले. पळयले हे सगळे सांबारांगल सब केल्यात भरयल्या तुवें पाबलरच. त्या मगल फक्त चिन्ह पळयत असती, देह मात्र पळयत असती. तशी सत्पुरुषांगे 7 गोष्टी पळोवनी, शरीरा रंगू, नाक दोळ्यान कशें असं दिसू, तांगेले प्राय कितले असत. शंकराचार्य म्हणले 32 वर्सां तांणी देह दवरले, आनी तरी 22 गेली कोण आमगेले ज्ञानेश्वर माऊली. तर वय पळोवनी कडेन लौकिक विद्या के शिक्षण तांगेले कितले जाल्या, तांकां कितली डिग्री मेळ्ळ्या, तांणी कलकले शास्त्राचे हें केल्ल्यान की ना तें केल्ल्यान की ना. तुमकां सांगता रामकृष्ण परमहंस आशिल्ले ते अक्षर शत्रू आशिल्ले. जाल्यार शिखावून तूं जेन्ना स्वामी विवेकानंदांगे लेक्चर जाताली तावळ रात्री तांकां फेरे घालतना नित्य कलेपणी नवीन पॉइंट जायत न्ही उलोवच्या हिंदुत्वाचेर, तर ते तांकां प्रॉम्प्ट करताले.
इतले ज्ञान ते खंयच नाही. स्वामीच सांगताले की तांगेल फर्स्ट हँड ज्ञान म्हळ्यार अनुभवाचे ज्ञान ते तांतूंच वावरता ती ते तांत एक रूप अशें मी तांकां कळटा आणि ते खंय प्रवास करू शकतात. जाल्यार म्हळ्यार आत्म सूक्ष्मच न्ही तशी कडेन त्या लौकिक सत्पुरुषा गेले नातेवाईक कोण आसा ती मस्त पण नातेवाईक कोण पिवड आसता कोण आनी कसले आसता म्हणून हांकां आमी वायट म्हणू जायना. कडे तांगेल भास कशी आसा शुद्ध अस्की भास तोवे तो आनी बानी लोनी पानी म्हणटा हरकत ना. त्या भाशेन तशी मरमकल तें कळका तें पळोवंक ते कल सांगतात. पण तांगेल रातचे घर कशें आसता हें पळोवंच ना. हें कसलें पळय नासतना पळोवंच कल्लें तरी सद्गुरूंक भायरच्यान पळोवंच ना. तांगेल अंतरंग तातूंत धारण कशी आसा तें पळोवंक आनी तांगेल सहवासांत आमी आयले की आमगेल वेवलेंथ जुळटा की आमकां कितले वायब्रेशन्स मेळटात हें पळोवंक आमी तरी तांचल्या वचून की आमगेल देहबुद्धी क्षीण जाता आमगेल वासना कमी जाता. दृश्यावेल प्रेम तेच आमकां भगवंताल्या वळयतात सगुण शिकयतात हें करतात पयले आनी कड्डेर सगुणांतल्यान निर्गुणांत कशें वचचें हें शिकयतात. सृश्टींतल्यान कशें शिकचें ठरयतात. कोणें म्हणटा ती ह्यो पास्टांत म्हगेलें इतलें हें जालेलें म्हाका सगळे वायट अनुभव आयिल्ले ते हांव विसरच्याक शकना म्हाका रात्री न्हीद पडना. त्यावेळी तांणी सांगलें तांथां शिकता ती ते परत उडास करा ती पण उडास करता रावची ना ते विसरका ना विसरका जाल्यार तांत तुगल कली चूक जाली तें पळयात. कल्याक म्हळ्यार डीड आय ओव्हर रिएक्ट मगल कोणें अपमान केलो तर हांव अचानक ओव्हर रिएक्ट केलें तर ती मगल चुकी. मगल स्वभावा प्रमाण हांव वागता आणि आय एक्सपेक्ट की दुसऱ्यांनी सुद्धा मगल स्वभावा प्रमाण वागता म्हळ्यार जायना. ते तांगेल स्वभावा प्रमाण वागता की हांव मगल स्वभावा प्रमाण वागता तितले मार्जीन हांव दवर निशिली जाल्यार आत्तां हांव बुदवंत जावंका तेमी ती जे त्या वेळार चूक जाली जावन गेली वी कांट अंडू इट जाल्यार आत्तां तशी जायनाशी पळोवचें. आणि तेमी नंतर इंद्रिय दमन साधता कडे कोणाक दुःखी जिवां बद्दल अत्यंत करुण दिसता की तो सद्गुरू आणि तांतूय ते अखंड अभय असता ती कसले जंतरके आणि निरंतर प्रसन्न असतात. हांतू सुखांतू दुःखांतू संपत्ती विपत्ती मान अपमान देह दुःख दारिद्र्य सिकनेस अगदी अंतकाळांत तांगेल भगवंताक सौ का म्हण तांकां दिसतना देवा अशी कशी रे जालें कले जर वायट जालें न्ही देवा अशी कल्ल्या रे जालें कोणें लागींच कोणें गेलें बा आमकां दिसता. त्यावेळी ते सद्गुरू म्हणटा ती की देवा अशी कल्ल्या रे तांगेल हें म्हाका दिवेशिल्लें मुख्य म्हळ्यार तांकां सगळींच आपणाक चेडूं दिसता. मगल मात्र चेडूं अशें तांगेल कुटुंब एकदम व्यापक जालेलें आसता असलें तर आत्तां त्या बद्दल तांणी कल सांगल्या तें वाचच्या प्रत्यक्ष गुरुलक्षण श्रीराम हो होड समास आसा अर्ध आज वाचच्या अर्ध मुखालपंत वाचच्या. परत चिके गुरुलक्षण श्रीराम जे करामती दाखविती आता हबूरचिके वाचता कल्यार ताजे अर्थ कळत. जे करामती दाखविती तेही गुरु म्हणी जे ती कलेपणी हें करतात न्ही कले जादू केल्लो परंतु सद्गुरु नव्हे ती मोक्षदाते मोक्षदात तो सद्गुरु सभा मोहन भुररी चेटके साबर मंत्र कौटाले अनेके नाना चमत्कार कौतुके असंभाव्य सांगती श्रीराम म्हणा कले की हे म्हणतात न्ही कले संमोहन विद्या ताका इंग्लिशांत कल म्हणटा ती सभा मोहन कडेरी चेटूक करचे साबर मंत्र आणि कलेपणी ब्लॅक मॅजिक असले सगळं करतले असतात तर लोकांक तांगेल कौतुक दिसता बापरे जादू करून दाखयली. सांगती औषधी प्रयोग का सुवर्ण धातूचा मार्ग दृष्टी बंधने लाग वेग अभिलाषाचा अभिलाषेच थांबत असता हांव हें करून दिता म्हाका तुमगेल घरा ब्लॅक हें आसा कलेपणी वायट आत्मस ताका हांव घालयता म्हण येवचें कलेपणी केलवार करचें आणि पैशा अशें न्हय थोडे दिवस बरे वता ती परत ये रे म्हाज्या मागल्या ताका चुकना कल्या म्हळ्यार प्रारब्धा भोग भोगून चुकतात तें तो सांगना आपण घालयता म्हणटा आपण कोणची होडून आणि सगळे मंत्र बिंत्र करता वता कले जायना
साहित्य संगीत राग ज्ञान गीत नृत्य तान मान नाना वाद्य शिकविती जन तेही एक गुरु. वाद्य शिकवितेल्या लौकिक सगळे विद्या कीर्तन विद्या शिकविता वे गुरु. विद्या शिकविती पंचाक्षरी ताडे तोडे नाना परी का पोट भरे जयावरी ते विद्या शिकविती. आमदार पोट भरचे आम्ही कलकल बिझनेस करता ती कोरियद कला कुसर सगळे आता तरी मस्त जणांना जॉब गेले की तर दुसरी कल कोरियद हे शिकू काही वचले त्यावे गुरुची. पण ते सद्गुरुन जो यातीचा व्यापार शिकविती भरावया उदर तोही गुरु परी साचार सद्गुरु नव्हे. आपली माता आणि पिता तेही गुरुची तत्वता परी पैल पार पावगिता तो सद्गुरु वेगळा श्रीराम. गायत्री मंत्राचा उच्चारू सांगे तो साचार कुळगुरु. कुळगुरु गायत्री मंत्र सांगता परी ज्ञाने विण पैल पारू पाविजेत नाही. जो ब्रह्मज्ञान उपदेशी अज्ञान अंधारे निरसी जीवात्मया परमात्मयासी ऐक्यता करी. जीव आम्ही जीव स्वरूप असू. जीवा गेली आणि परमात्म्या गेली ईश्वरा गेली आत्म्या गेली भेट घालली तो खरे म्हणारी आणि अज्ञानाच अंधारू ना करता आणि तो स्वयंप्रकाशित असेल मी तो आम्ही हृदयात प्रगट जाऊन मी तरी अंधाराचे प्रश्नच ना. अज्ञान खंची खय होता लाईट लाईल की सर्प म्हणून भिल्लेले लोक लाईट लावून भीतर पळेला कले ना एक राजू पडलेलं असतं काही वाऱ्याने पण तो कानडोंच्या जाता अज्ञान खय वरले. विघडले देव आणि भक्त जीव शिवपणे द्वैत जीव शिवा द्वैत शिले तया देव भक्ता एकांत करी तो सद्गुरु. भव व्याघ्रे घालून उडी गोवत्साच तडातोडी केली. म्हणारी भव समुद्रांतून एक व्याघ्राने आमका उडकी मारनो संसाराच्या हांतो आमगेले आवसनी चेरडू म्हणारी आम्ही आत्मा पण आत्म्या गेले आणि आमगे जीवात्मा तांगेली आमक जुग गोळ गेले आमक धूर गेले ताण. भव व्याघ्राने दांतान धोर आमक बाजू तडातोडी केली. ते देखोनी शीघ्र सोडी तो सद्गुरु जाणावा. प्राणी माया जाळी पडिले संसार दुःखे दुखवले जैसे जेणे मुक्त केले तो सद्गुरु जाणावा. वासना नदी महापुरी प्राणी बुडता ग्लांती करी तेथे उभी घालून तारी तो सद्गुरु जाणावा. गर्भवास अति साकडी इच्छा बंधनाची बेडी. हे गर्भवास अति साकडी भयंकर बंधन इच्छा बंधनाची त्यांनी ती तो ज्ञान कोण दिता की तू गर्भवासात असताना कल झालेलं आहे तुक लक्षात ना पण हा तुक सांगता म्हणजे विश्वास दवरी तरी हे इच्छा बंधन केलेली मी ती आम्ही सकाम कल जे सत्कर्म करतात ने त्यांच्या फळ मिळका म्हणून इच्छा करतात आणि आम्हाला आयुष्य पुरे पडणार तर त्या फळ भोगची खतर दुसरी जन्म घेऊन का लागतात. त्याची बदला कली इच्छाची करणी फक्त देवा गेला शिलाय देवाक दिली. प्रत्येकाला देव असं जी सेव केली देव म्हणून सेव केली त्यांनी आमकले दिमका मिळेल हजान करणी. आम्ही गुरुंगल सेव सुद्धा तशीच करतात. गुरुंगल त्यामुळे इतले कर्ज असतं आमचे मात्यारी के ते खंची थोडी कर्ज अशी असतात की त्यांना फिट ना ते अशी मात्यार धुवून मागून का तशी आमला समर्थ संप्रदायात जे गुरु असत नाही तांगेले किंवा आमगल चित्राकूर गुरु परंपराचे जे सद्गुरु असती तांगेले एक कर्ज मात्यार इतलं असता इतलं परमात्ममय जाऊन ते आमचं गाईड करतात की ते कर्ज मात्यार देऊन त्याचे कौतुक करच्यान तुंच भले असतात गेले त्याने फेडच नका फेडच्या जायनाची नाही. तशी गर्भवास अति साकडी इच्छा बंधनाची बेडी ज्ञान देऊन शीघ्र सोडी तो सद्गुरु. कोडून शब्दाचे अंतर वस्तू दाखवी निजसार तोची गुरु माहेर अनाथाच. आम्ही अनाथ सत्य सद्गुरु मुखाराम कलीच गती ना असल्यांक तो एकडे करून बद्ध लोकांक मुमुक्षु करता मुमुक्षु साधक करता साधकांक सिद्धपदा पावयता आणि तांगा जीव शिवाचे ऐक्य घडवून आणता तो सद्गुरु. जीव एकदेशी बापुडे तयास ब्रह्मची कडी रोकडे. जो एकदेशी जीव पाप त्या गाईला ठाणून वासरू जुगुळलेलं असतं ने तशी एक नमुन्याचे मायूस झालेलं असता पाप तोंड सान कोण बशील असता आवसू गलवड असताची. देव जाम का म्हणून सगळ्यांनी दिसता तो नेमको खंय बसला कळना ताका पळोवच्या जायना तो दिसना कल्ले मगल काम करना त्यांनी ती विश्वासू ना एकटल म्हणून. जशी
आवस सांग नसतं गेल्यारी तांणी आवस पळयलच ना चरणाने उज्जन भितर एकेकांक आवस मरता तर बाकीच्यांगल आवस पळोवन तांकां मनाक भयंकर वायट दिसता आनी ते म्हणटा ती की अयो म्हाका आवस आसता आशिल्ली दे मिस मदर. आई हे एक आई तत्व अशेंच आई तत्व मस्त जाणांक असता तरी आई ती आई कोण जन्म दिलो ती आई तिगल जे नाळे संबंध असो तो केन्नाय वचना आणि तशी आमगे नाळे संबंध आमगे परमात्म्याला आमगे जिवागलो आत्म्याला संबंध असो ते ब्रह्मरूप तर हो सद्गुरू कलकत्ता फेडी संसार साकडे वचन मात्रे आणि ब्रह्मची करी रोकडे आमकां ब्रह्मच करता तो ब्रह्मरूपांत हाडता आणि जे वेदांचे अभ्यंतरी ते काढून अपत्यापरी शिष्य श्रवणी कवळ भरी उद्गार वचन वेद शास्त्र महानुभाव पाहता एकच अनुभव तोच एक गुरुराव ऐक्य रूपे संदेह निशेष जाळी स्वधर्म आदरे प्रतिपाळी वेद विरहित टवाळी करूचने त्यांना टवाळी करना कोणा गेले अशी तुच्छ कोणा लेखून अरे हाकले हाकले यांना गुणपण नती अशी केन्नाय म्हणना देवा लेकरू असते देवाने आपणाक सर्वस्व खर्चून या मनुष्या जन्म घाला तावल गीत करता म्हणून आणि ते आपणाक कार्य दिले हागल गीत करचे आणि ते करचेंची जे जे मन अंगीकारी ते ते स्वये मुक्त करी तो गुरु नवे भिकारी झडे आला कोण गुरु नाही म्हणतानी सांगले की मनाने आम्ही अश करूया हा करूया शिष्याने कलकल शिष्य म्हणून घेतल्याने कसले करूया म्हण की हा करूया म्हणचे जाल्यार हा कितलो खर्च येतलो ताका कितलो खर्च येतलो अशी जो करता तो गुरु न्हय तो भिकारी झडे आला तो मागशी लागेला एक भिकारी सो भीक दी तशी त्या कल करता ते गुरु नाशील लोक बंद लोक शिष्यास न लाविती साधन न करविती इंद्रिय दमन ऐसे गुरु अडक्याचे तीन मिळाले तरी त्याजावे जो कोणी ज्ञानबोधी समूळ अविद्या छेदी इंद्रिये दमन प्रतिपादी तो सद्गुरु जाणाव एक द्रव्याचे विकिले एक शिष्याचे आखिले शिष्य श्रीमंत असल्यारी तागल लाळ घोटचंतू हो गुरु अति दुराशेने केले दीन रूप तो दीन दान राखता गुरु केन्नाय दीन असू नये सद्गुरु केन्नाय दीन असना तो वर चढच असता हो तशी नाही हो सद्गुरु म्हणून घेता जाल्यार अर्ध हळकुंडाने हळदू जाले पळय तशी तो दीन जाऊन राखता आणि त्या शिष्या गेले लाळ वाटत राखता जे जे रुचे शिष्य मनी तैसीच करी मन धरणी ऐसी कामना पापिणी पडली गळा जो गुरु भीड सारू तो अद्धमाहून अद्धम थोरू चोरटा मैंद पामरू द्रव्य बोंदू अक्षरशः सौल्यांतानी तो म्हणता चोरटा मैंद पामरू द्रव्य बोंदू अद्धमाहून अद्धम असले केन्नाय गुरु कोर नाहीये अशी आता 25 श्लोक झाले की हंगामी राबिया मुखाल वेळाक आजी थोडेशे घेऊन परत त्यांनी कशी गुरु असता त्यांना होड समास अजून 4-5 पेजेस असती त्यांनी आम्ही हंग राबिया म्हाका दिसता जायत टाइम जात नाही. जय जय रघुवीर समर्थ कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.